जवळजवळ 8 ते 10 दीस जाले म्हापसा शहरात उदक म्हणटा ते सकाळी फुडें येयना. पूण हांवें एक 4-5 दिसां पयलीं असिस्टंट इंजिनियर म्हापशेचो ताका फोन केल्लो आनी ताका रिजन विचारलें उदकाचें कारण. तो म्हणलो असलो ना, आमचे पंप जो आहा तो सारको ना आनी उदीक प्युरिफाय जायना म्हणून आमी कितें करता, पावसाचें उदीक सारकें फिल्टर करून आमी कोणाक जाय तशें सोडटा म्हणून एक्झिक्युटीव इंजिनियर मालवणकाराक हांवें फोन केल्लो. तेणी म्हाका सांगलें आपूण लक्ष घालता. एक्चुअली पळोवंक गेल्यार पंपाची परिस्थिती सरकाराची एकदम वायट आसा. सरकारा कडेन ते पयशे ना पंप बरे विकते घेवपाक. आनी आयज सकाळी सडनली आमी थंयसून पास येतालो आनी ते पयलें खरोखर रस्त्याचे मदोमद पायप फुटलेले आसा आनी उदक जें आसा न्हू, एक्चुअली उदक फिल्टर करून सोडूंक ना. आयज सुद्दां तुमी वचूंक शकता, उदकाचो कलर तुमी पळोवंक शकता. पूण काल आमच्या हितूनसून काल जर हे पायप जर फुटलेले विधानसभा चालू आसतना आमी PWD मिनिस्टराक विचारचे जातले, पण तेजें नशीब बरें आसा, हे काय फुटोंक ना म्हणून आयज फुटले. पूण विधानसभा चालू आसून किंवा ना चालू आसून ह्या सरकाराक लोकांचे काय पडलेले ना. पूण आयज जी परिस्थिती, सर्व्हिस रोड जो केलेलो आसा, MER कंपनीन जे काम जे केलेले ते पद्दतीन ही जी परिस्थिती रस्त्याची अशी जाल्लेली आसा की MER कंपनीन हो सर्व्हिस रोड दिल्लो आसा. ते सर्व्हिस रोडाक जी क्वॉलिटी ना, क्वॉन्टिटी काय ना आनी उदकाचे पायप जे फुटलेले आहा ती पायपाची पोनाक घालपाची हे आमचे हायट आनी रस्त्याची हायट, रस्त्याची लेवल जी आहा ती हायट पळोवंक गेले जाल्यार ताका लागून खंयचे तरी हेवी व्हेहिकल गेला आनी ते पायप फुटलेले आसा. पूण जे MER कंपनीन PWD इंजिनियर स्वता थंयसर नासता, जेन्ना काम चालू आसता तेन्ना इंजिनियर रावपाक जाय, इंजिनियरान काम करून घेवपाक जाय. म्हणून इंजिनियर नासले, इंजिनियर ऑफिसान बसता, ते PWDचे इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर आसो, एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसो आनी खंयचे इंजिनियर आसो, सायटीचेर नासता म्हणून ही परिस्थिती जाल्लेली आसा. आनी उदकाची अशी लाखो लिटर हे उदीक व्हांवून वयता. आजुनूय वचप चालू आहा. आज पासून थंयसर कोणूच इंजिनियर थंयसर येयलो ना. म्हणजे पायप फुटून त्याचा रस्तोय व्हांवून गेला. रस्त्याची क्वालिटी सारकी नासली. रस्त्याची क्वालिटी MER कंपनीची क्वालिटी म्हणटा ती वर्स्ट क्वालिटी जाल्लेली आसा. वर्स्ट क्वालिटी MER कंपनी कोणूच विचारिना, PWD इंजिनियर सुद्दां विचारिना आनी PWD मिनिस्टर सुद्दां विचारिना. म्हणून ही अशीच परिस्थिती फाल्यां सकाळी अशीच जायत वतली. पण ही परिस्थिती आमकां गोंयच्या सरकाराक आनी देवान दाखोवन दिलेली आसा, अशी परिस्थिती आसा म्हणून.